प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 18वो विसवोर वोड 21 ते मातुवाचो 19वो विसवोर वोड 1. Matthew chapter 18 verses 21 to Matthew chapter 19 verse 1. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना ताचे सोरशें वचून पेद्रू ताका म्हणलें, सोम्या कितले पावटी म्हजे पेल्यान म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. हे पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब थाऱ्यार घालूंक सोदतो कोण एका पारश्या पोरी सुर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंतांचे वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें. देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सोयत ताचे लागीं आसले नासले तितलेय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तो खोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां अशें म्हणून तो चाकर ताचे पांयां पडलो. त्या चाकराचे चुरचुरे धरून ते दोनयान ताका सोडलो आनी ते रीणूय ताका बक्षिले. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलेलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोडखणीत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबोरी जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोजोबांच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत थावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. हो उपदेश दिल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जॉर्डनाच्या पोलतोडी जुदयाच्या प्रांतांत येयलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू बोक्षी नासता चाकराची वोपार घालता. आनी बाबणीनो, ही वोपार आमकां सजमून येवचे खातीर आमकां आयज हे वोपारीन जेजू कितें सांगूंक सोदता, कित्याक हो वोपारीनी सांगता, कितें आमकां शिकोवंक सोदता. बाबणीनो, जो कोण जेजूच्या राज्यान भितर सरता म्हणजे ती आतां देवाची भुरगीं जातात. ती भुरगीं कित्याक जातात? कित्याक जो कोण जेजूचेर भावार दवरता, जें जेजून खुर्सार केलां, आमचे पासत आपलें रगत वारोयलां, आमकां शी नासलेलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी दिला, देखून बाबणीनो, आमच्यान आतां हो मोग अणभवला म्हणून आमच्यान आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता आनी जें आमकां मेळना देवा कडसून तें आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तर आयज जी वोपार जेजू शिकोवंक सोदता आमकां, ओ जी वोपार जेजून दिली आमकां आयच्या शिवर्तमानान, तातूंत आमकां कळोन येता की एक चाकर आसलो जो ताणें कितें चूक केल्ली पूण ताज्या सायबान ताका बक्षिलो. ते पयशे खूब दुडू जे दिवंक जाय आसले ते दिनासतना ताका सोडलो. पूण जेन्ना ताका बोगसणें मेळ्ळें आनी तो आतां भायर वेता, ताजे कडसून आनी एक चाकर आसलो ताजे म्हूण, ज्या चाकरान थोडे ताजे दुडू घेतलेले आनी तो आतां ताका म्हणटा, म्हजे दुडू परतून दी. आनी तो चाकर ह्या चाकराक जो आपल्या सायबान बक्षिला ताका सांगता, बाबा म्हाका थोडो वेळ दी,
हांव तुजे सगळे दुडू पोत्तून कोत्ता, पूण तो आयकूंक तयार ना आनी ताका बोनकोडीन घालता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या सायबाक, ह्या राजाक कळोन येता की ज्या चाकराक ताणें बोगशिला तो आतां दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार ना, ताका बोनकोडीन घातला. तो आपयता ताका आनी म्हणटा, तुका हांवें ताकूत दाखयली, तुका हांवें बोगशिलो, तुज्यान तुज्या चाकराक बोगसूंक जायनासलें. आनी भाव भयणीनो, तो ताका बोनकोडीन घालता आनी आतां पळय दुडू दिल्या शिवाय तो ताका सोडपाक तयार ना. आनी भाव भयणीनो, ह्या ओपारी वरवीं आमकां कितें कळोन येता? आमच्यान देवाक आमच्यान कांयच करूंक जायना. जेन्ना आमी पातक केलां, आमी खूब वायट केलां, फकत जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमी नितोड जाता. आमच्यान कांयच करूंक जायना आमी नितोड जावपाक, आमच्यान कांयच करूंक जायना आमच्यान देवाचें बोगसणें मागपाक. फकत जेजूचेर बावर दवरून ताच्या मोगा वरवीं आमच्यान आतां देवाचो मोग अणभवूंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना त्या पयल्या चाकरान आपल्या सायबाक म्हणलें, तूं म्हाका थोडो वेळ दी, हांव तुजे सगळे दुडू दितलों, हांव वावर कोत्तलों. भाव भयणीनो, तो नोको आहलो, तो कितें सांगतालो, तो कितले दुडू आसले ताका दिवपाक. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्यान कांयच करूंक जायना देवाक आमच्या पातकांचें बोगसणें दिवपाक. फकत आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर धरूंक जाय. जेजून जें केलां खुर्सार, आनी देखून जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. देव आपलो शीमे नासलो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर ओतयता. आनी हो मोग आमच्यान आमच्या भाव भयणांक, आमच्या पेल्याक, आमच्या दुस्मानांक पासून आमच्यान दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत कोणें आमकां दुखयलां जाल्यार, कोणें आमकां वायट केलां जाल्यार, आमकां गरज तांकां बोगसणें दिवचे पयलीं आमी देवाचो मोग अणभवूंक. खूब लोक आपूण म्हणटा आपूण क्रिस्तांव, खूब लोक म्हणटा आपूण जेजूचो पाटलावदार, खूब लोक म्हणटा की म्हजें तारण जालां. पूण खरेपणी देवाचो मोग अणभवला काय? खरेपणी जेजून खुर्सार केलां आमचे पासत, ताणें आपलें रोगत वारोयलां, तो आमच्या जाग्यार मेला आनी पुनूच जेवन जावन आतां सोडणीच्या बाबाच्या उजव्याक बसोन ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो धाडला जेन्ना आमी ताचेर बावर दवरला. हें आमी अणभवलां काय? हाचेर आमी नियाळ करुया. आनी आयज आमी देवाचो मोग अणभवूंक ना जाल्यार आमी खुर्साक पळोवया. आमी पळोवया जेजून आमचे पासत कितें केलें तें. कशे भाशेन आमी पातकी आसून ताणें आमचें मरण तो मेलो आनी आमी जेन्ना ताचेर बावर दवरता, ताणें कितें केलें ताका आमचो सोबीत दिव आनी सुरंगार मानता, त्या वेळार आमी देवाची भुरगीं जाता. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपलो शीमे नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयता. आनी होच मोग आनी हेंच बोगसणें आमकां मेळटा. आनी त्या वरवीं आतां आमच्यान दुसऱ्यांक हो मोग आनी बोगसणें दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या ओपारीचेर आमी नियाळ करुया. खुर्साक पळोवया कितें जेजून केलां आमचे पासत. जेजूचेर बावर दवरया, ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आनी हें क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, एक मोगाचें जिवीत आमी जियोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.